आता आम्ही 7th वर्षाची आम्ही ह्या वर्ष संज्ञा कुवेरात्मजौबद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिवचौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयाच्च न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेय. ह्या वर्षांतू आम्ही आता तनक दामोदर अष्टकं म्हणताची अंतू ह्या 7 वर्ष हंतू कुवेर आत्मजौ बद्द कुवेराले आत्मजौ मळरी कुवेराले दोग चढू पूत ते दोग जनाल पूतू हंग दिला मणिग्रीव आणि नलकुवेरा म्हणून तांका एक शाप मेळन असता नारद मुनी तुलान आणि त्यांनी ते शापा तुलान कशी बाहेर येताची मळरी देवानं कृष्णानं तांका डिलिव्हर करचस आणि तांका डिलिव्हर केलेलं मात्र नेशी तांका तांगे कृष्ण प्रेम समेत मेळचस सांगा आणि हांगा सत्यव्रत मुनीन समेत कशी ह्या मणिग्रीव आणि नलकुवेराक कशी प्रेम भक्ती मेळकी मकाय तशी प्रेम भक्ती दी दामोदरा म्हणू प्रे करता सची आणि मागता सची ते प्रेम भक्ती दिवचक आणि विंगड कसने विंगड कंचे नमुनेचे मोक्ष मक्का नक्का म्हणून सांगता सची ह्या श्लोकाचे ते अर्थ आता हंगामी पडेलिंची कुवेराले दोन्ही चढू मणिग्रीव आणि नलकुवेरा तांका नारद मुनी तुलान शाप मिळाले. आता आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ नारद मुनील विषय कोण घेऊया तुमका पुराजनक आता नारद मुनील विषय कोण नसचे पूरो नारद मुनी महाजन आम्ही महाजन बार महाजन टॉपिक सांगतो नारद मुनील समेत तुम्ही ऐकून असताची जस्ट एक स्मॉल रिकॅप नारद मुनी विषयारी नारद मुनी तनी कृष्णाले एक ओढ भक्त तनी ते आमका गोतस तनी कितले ओढ भक्त मळरी तनी कंच मुमेंट आरी खई असताच की ते कोण मेळताच की अथवा कोणाक तांगेला अनुग्रह मेळत की तनी पुराजन भक्त जाताची आणि कृष्ण प्रज्ञेक येताची अथवा येऊच तशी तनी तांगेले मर्सी तांका दाखयताची हंग कृष्ण प्रज्ञेक मात्र येऊच नाही तनी ते कंच भक्त अथवा कंच पर्सन अथवा कोण तांका मेळत की तांका अनुग्रह मेळत की तांका पुराजनक कृष्ण प्रेम मेळालस. आता आम्ही पळोयत आम्ही केन्नाय नरसिंह आरती सांगताची प्रल्हाद महाराजाक समेत पोट्टा भितर असतानाची कृष्ण प्रज्ञेविषयी पुरा ऐकून त्यांनी बाहेर येतानाची होड भक्त जाऊन देवाल वेरी कितले नंबीक आणि श्रद्धे आम्ही पळेला असत ते पुरा नारद मुनी त्यांनी तांगेल गुरु जाऊन असेल म्हणकी तशीची आम्ही ध्रुव महाराजाल समेत पळेला असं 5 वर्ष चढू समेत कशी आशिकोरच्या मेटीरियल डिझायर आकाची जलर मगिरी नारद मुनील तसले स्पिरिच्युअल मास्टरले गೈಡೆನ್ಸ್ हत्रुలను कशी सिन्सियरली सांगिल म्हणके ऐकलल तेदना कशी तनी नारद मुनील निमित्त तांका देवाले दर्शन मेळता आणि देवाले भक्ती करचेक साध्य जाता तशीची आम्ही व्यासदेवक समेत पळेताची ह्या श्रीमद भागवतम आज भरवलेलं श्रीमद भागवतम व्यासदेवन हे नारद मुनील निमित्तची जाऊन असूचे एक अनुग्रह आमगेलवेर सकडाले वेरी आणि आम्ही पळेताची श्रीमद भागवतम अंतू पुरा क्ಯಾಂಟೊಂದು ಕೈ ನಾ ಕೈ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ नारद मुनीले आसिलेची मगिरी तनी तशीची मस्त जन असची आता मृगारी समेत कसने कळणतील व्यक्ती तक कसं काम करतस कसं पाप करतस ताण केलेलं कामान समेत पाप जतास म्हणचे विषय ಗೊತ್ತನಾಸಿल एक समेत तनी अनुग्रह कोनु ತಂಗೆಲೆ आशीर्वादांतू तो समेत होड भक्त जता हंग आम्ही आता पळेताची मणिग्रीव आणि नलकुवराक नारद मुनीन शाप दिला म्हणून
सो ते क्वेश्चन उठयता कसन म्हळ्यारी नारद मुनी इतलो व्हड भक्त जाला पुरा जनक उद्धार केला तांणी म्हणून सो हंग कशी शाप दिले म्हणून जाल्यारी ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಿ सांगताच नवे कर्स also becomes a blessing म्हणून तशी ह्या ब्लेसिंग जाता मणिग्रीवा आणि नलकुवेराका कशी ब्लेसिंग जाता म्हणून आम्ही मुखार पळया आता ह्या कंचे एक साधू म्हणता पळया नारद मुनी तसल साधू खय असताच की तांणी केदनाय भक्त जावो भक्त नतील जावो कसने डिफरेंशिएट करनाची तांणी केदनाय एकू पळयताची कशी तांकां उद्धार जावचे साध्य आसा तांकां कसं कोरया तुमी गेल तुलानो म्हणचे मात्र पळयताची सो तांणी कसने कर्स कोण असला समेत एक रितीर ते कोणाक कर्स केला की तांकां ते उद्धार जावचे का एक कारण जावन आसता हांगा आमी आता मणिग्रीव आणि हे नलकुवेरा कोण म्हणचे पळया आमी हे मणिग्रीव आणि नलकुवेरा म्हळ्यारी तांणी कसने कुवेराले तांगेले पूत आणि तांणी शिवाले भक्त जावन आसताची शिवाले भक्त जावन आसूच तांणी कैलाशांतू राबून आसताची आणि कुवेराले पूत जाला निमित्त तांणी मस्त वेल्थी पर्सन समेत जावन आसताची सो अशी जावन स्क्रिप्चर्स अंतू इवन एक पटी कसं जाता म्हळ्यारी हे दोग जन नलकुवेरा आणि मणिग्रीव तांणी मंदाकिनी नदींतू ते कैलाशातुलंत ಹೋಗು ದೇವಂಚೆ ರಿವರ್ ते ಗ್ಯಾಂಜೆಸ್ समेत कनेक्ट जावन येता थंय तांणी अप्सरेसल ಒಟ್ಟು नदी ते रिवर अंतू गमत करता आसताची पिवून तांगेले नग्न जावन तांणी गमत करता आसताची ते टायमाक नारद मुनी येता ते नारद मुनी आयल ते जाणा ते अप्सरे तांणी तांकां साधू आयला म्हणून अळशिक करता आणि तांणी तांगेले आंगोल धांपून घेवन तांकां कवर कोरून घेताची जाल्यारी नलकुवेरा आणि मणिग्रीवा तांणी नारद मुनीक पळयल्यार समेत तांणी एक साधूक एक प्रणाम करचे एक रेस्पेक्ट दिवचे म्हणचे नवे ते करनाची तांणी नेग्लेक्ट करताची तांणी तितले इंटॉक्सिकेटेड जावन आसताची म्हळ्यार पिवून पुरा तांकां नारद मुनी एद्रा येवन आसूच समेत तांकां कळनासना तशी त्या टायमारी नारद मुनी तांकां शाप दिता तुम्ही रूक जावन वसाची म्हूण घेवन हांगा मणिग्रीव आणि नलकुवेरा अशी जावचे कारण कसने म्हूण घेवन नारद मुनी ह्या श्रीमद भागवतम अंतू जंचे स्कंदांतू सांगताची श्री नारद उवाच नायन्योजसतो जोषयान् बुद्धिभ्रंशो रजो गुणः श्रीमदभिजात्यादिर् यत्र श्रीद्यूतमस्वः म्हळ्यारी हांगा कसं सांगताची म्हळ्यारी एकलो प्राईड म्हळ्यारी प्राऊड जावचे 4 कॅरेक्टरिस्टिक्स अथवा अशी इंटॉक्सिकेटेड जावचे म्हळ्यारी मद मद आयला म्हणके म्हणताच नवे मद आयल तेजान कसं करचे म्हण कळना अशी पुरा कसं की करताचे समकर्ण अशी पुरा वाईट करचे तशी पुरा ऍक्ट करताच नवे वेल बिहेव्ड असनाच नवे तर कारण कसन म्हळ्यारी एक तांकां प्राईड येवन आसचे फॉल्स प्राईड म्हणून येता आमी प्राऊड जावन आसताची कसं लायक प्राऊड जावन आसताची 4 कॅरेक्टरिस्टिक्स मेनली म्हणून सांगचेस ते कसं नाही म्हळ्यारी एक मस्त छंद आसूचे हांव आपण मस्त छंद असो म्हणून तांकां त्या मनांत आसता ते एक प्राईड आसता आनीक मस्त शिकला मस्त बुद्धवंतीक तशी आनीक एक लायक कुटुंबांत जन्म येवन आसूचे लायक व्हडले घराचे जन म्हणटाच नवे तशी आनीक लास्ट हे वेल्थ मस्त ಬಂಗಾರು ಮಸ್ತ್ ದುಡ್ಡು ಅಸಿಲ್ಲ ಮಳರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಹಂಗ ತನ್ನಿ ಕುವೇರಾಲೆ पूत कुवेर कोण ट्रेजरर ऑफ द डेमिगॉड्स म्हणटाची सो तांकां ते वेल्थ आयिल्ले निमित्त तांणी तितले पफ्ड अप जावन आसताची तितले प्राईड येवन आसता म्हळ्यारी ते पफ्ड अप जाल्यार ते जाणा हे वेल्थ तांणी मिसयूज कोरून घेताची कशी यूज करताची तांणी म्हळ्यार मिसयूज करताची म्हळ्यारी तांणी इंटॉक्सिकेशन करताची
बायलमन शलोच्यो इलिजिट रिलेशनशिप जावन घेताची आणि इवन गॅमलिंग समेत करताची म्हणून नारद मुनीनं ह्या श्लोकांतू सांगिलस. हन्नी असुचे हेवनली प्लॅनेट अंत म्हळ्यारी तुम्ही अर्थ कोण घेवेतो तनी भूलोकाने भूलोका वैर असुच प्लॅनेट असुच सो थई वचका जलारी कितले की पुण्य आणि कोणू असुका थई गेल्ले मागेरी थई समेत आम्ही लायक रीतीर भक्ती केल्यारी आम्ही मुखारी डिवोटीज जाऊन गेनु गोलोक वच्चेत जलर हंग कुवेराल चढू कसं करता असची त्यांनी तांका आईला प्रैडा निमित्त त्यांनी पुरा मिसयूज करता असची. सो अशीची इवन कुंती महाराणी समेत सांगता कसन म्हळरी आमका ह्या श्लोकांत भागवतम फर्स्ट कॅन्टोच्या श्लोकांत कुंती महाराणी सांगता कोणाक अज्जे कोण बरी ह्या वेल्थ ऑक्युपाय करचे ब्युटी ऑक्युपाय करचे अथवा मस्त सिकू कापोण म्हणचे असल कोण हक्क पुरा अटेम्प्ट करता असता बरी मेटेरियल डिझायर्स तो असता तसलेंक भक्ती करचेक अथवा देवाक अप्रोच करचेक भारी कष्ट जत्ता म्हणून इवन कुंती महाराणी समेत फर्स्ट कॅन्टो अंतू सांगिलस. आता हंग आम्ही पळेलींची आणि साधू म्हळ्यार नारद मुनीन एद्र आईल तेदना मणिग्रीवान आणि नलकुवेरान तांक पळेन अशी तांक एक प्रणाम समेत करनी तशी. सो आमगेले खंय स्कंद पुराणांत कसं सांगताच म्हळ्यार एकलो साधू एद्र आईल तेदना ताका आमी प्रणाम करता ताका एक रेस्पेक्ट दिवका ताका तागेल मर्याद दिवका ते मर्याद दीनतील तेदना ते पश्चाताप करूक आम्ही 3 दिवस उपवास करता ह्या स्कंद पुराणांतू सांगिलस. त्या प्रायश्चित केलं तेदना आम्ही उपवास केला तेदन आमकां रियलाइज जाता आम्ही एक साधूक प्रणाम करता म्हणून तांकां दिवका रेस्पेक्ट म्हणून. सो हंग आम्ही कसं शिकता म्हळ्यार आम्ही वैष्णवानिंद कोरुनचे म्हणून आम्ही केदान वैष्णवानिंद करताची अथवा केदान आम्ही वैष्णव जाली फॉल्ट फाइंड करूक पळयताची म्हळ्यार आम्ही केदान विंगड जनक आमगेले के सुपिरियर म्हणून पळयताची तेदान आम्ही वैष्णवास अथवा कोणालांतू फॉल्ट फाइंड करचेक पळयताची म्हणून हिज होलिनेस राधानाथ महाराजान ह्या विषयी सांगिलस. मागीर आम्ही केदनाय आमगेले सिनियर म्हणटलांक केदनाय तांकां आमी एक रेस्पेक्ट दिवका एक प्रणाम करचे एक तांकां एक मर्याद दिवका म्हणचेच न्हय ते केदनाय आसूका आनी आमगेले इक्वल्स म्हणचलोच्यो आमी केदनाय शेअर करचे सीक एंड गेट म्हणटाच म्हळ्यार तांगेलो तो आमी रेसिप्रोकेट आमी फ्रेंड्स म्हणके आसेत आमी इक्वल्स आवट. आनी कोण नवे आयलींची कोणाक हे कृष्ण प्रज्ञा तो कसने विषय गोतना तांकां आमी आमगेल असोसिएशन दिवन सेवे रूपारी असोसिएशन दिवन आम्ही तांकां हे कृष्ण प्रज्ञे विषयी सांगून दिवका शिकोवन दिवका हे सेवे रितीर मात्र करका हांव आपले व्हड म्हाका पुरा गोत्तस म्हणचे भावनेर न्ही हांव आपणेक एक सेवे करता असो हांगा म्हूण भावनेर मात्र आमी हे करचेक प्रयत्न करता. आनी हांगा नारद मुनीन कुबेराला चढुवान नारद मुनीक हांगा अफेंड केलेल म्हणके जाला एक वैष्णवाक अफेंड केलेल म्हणके जाला जलारी हांगा नारद मुनी आपणेकच वैष्णवा म्हणून कन्सिडर करना ताका कोण नमस्कार केला कोण नमस्कार करनी कोण रेस्पेक्ट दिता कोण रेस्पेक्ट दिता ना म्हणचे मनांतू ना कसलेक म्हळ्यार तो केदनाय ट्रान्सेंडेंटल ब्लिसांतू आसता तो कितलो खुशार आसता म्हळ्यार तो केदनाय तागेल विणे हे करता आसता आणि देवाल नाम स्मरणे करता असता ताका कसं म्हणटाच म्हळ्यार देव दर्शन म्हणटा तो केदनाय देवाका उडगास करता असो देवाका पळयता असता म्हणटाची तशी. हांगा नलकुवेरा आणि अशी हांगा शाप दिलेल जाले नव. आता नारद मुनीन कसं पळयला हांगा कसं लेख तांणी ताका रेस्पेक्ट दिनी म्हूण शाप दिलवे नाही हांगा केदनाय नारद मुनी तसले वैष्णवास ग्रेट वैष्णवास कसं करताच म्हळ्यार हे हन्नी
अशी इतली लायक पोझिशन हेवनली प्लॅनेट्स येवन अशी मेटेरियलिस्टिकली ऍक्ट केल्यारी तांकां आमी उद्धार कोरका हांव न्हयशी आनी कोण उद्धार करचे हांव घरचे जावन घेवन आतां घरचे चेडवांक घरचे जन न्हयशी कोण उद्धार करूं शकता आनी अशी ऍक्ट करता आसल्यार तांणी कितलो जन वैष्णवाक तांणी ऑफेंड करताची ताकाची हे पुरा रब्बो सुका उद्धार कोरका म्हूण घेवन तांणी शाप दिले आणि तांणी नग्न अवस्थार आशिल्ले निमित्त तुम्ही रूक जावन वस म्हूण घेवन सांगले तांणी रूक जावन समेत आयलींची जाल्यार तांणी रूक जावन आयल खंय तांणी यमला अर्जुना ट्रीज म्हूण आमी पळयलेंची यमला अर्जुना ट्रीज म्हळ्यार ट्विन अर्जुना ट्रीज म्हळ्यार तांणी दोग जण आशिल्ले मित्र ट्विन जावन अर्जुना ट्रीज जालेंचे हे अर्जुना ट्रीजाचे विशेषते कसन म्हळ्यार तांगेल रूट्स कितले स्ट्रॉंग असता म्हळ्यार तुमगेल सायक्लोन जेवो अथवा सुनामी जेवो कसं आयल्यार समेत तांकां हल्लोचे जायना तो तांकां पड म्हळ्यार जोर पावस आनी सुनामी तसं आयल्यार रूक पडटाच न्हय ते यमला अर्जुना ट्रीज कितले स्ट्रॉंग असताच म्हळ्यार तांणी तांकां अपरूट करचें तितले सुलभ ना हांगा म्हूण आनी आमी आतां ट्रीज हांकां शाप दिलेले ट्रीज जावन घेवन खंय शाप दिले आनी ट्रीज जावचेक हांगा बेंगलोरांत की हांगा सकड न्हय तांणी वृंदावनांत ट्रीज जावन घेवन तांकां शाप दिला एक वृंदावनांत एक रूक जावका जाल्यार समेत कितले योग्य जावका म्हणचे आमी आलोचन करता हांगा कितलीकी जन भक्त कितलीकी लायक रितीरी सिन्सियरली भक्ती करता आसताची तांणी समेत आशी केल्यार समेत तांणी एक रूक जावचेक साध्य ना आनी तांकां खंय जाल्यार कृष्ण येवन घेवन तुमकां कसन जावका कसन कोरयत हांव म्हूण निमगिल्यार तांणी म्हाका वृंदावनांत रूक जावची तशी भाग्य दी म्हूण घेवन समेत तांणी प्रे करताची हांगा वृंदावन ट्रियाचे आमी पळोवया हे वृंदावन ट्रियाचे ऑर्डिनरी ट्री समेत न्हय म्हणचे आमी हांगा पळोवया हे वृंदावनांत वृंदावन वासीस म्हणटाच न्हय व्रजवासीस म्हणटाच तांणी 3 टायप व्रजवासीस असतात हांगा तातूंत 3 टायप कोण म्हळ्यार एकलो कोण वृंदावनांत जन्म घेता ताका आमी व्रजवासीस म्हणटाची एकलो वृंदावनांत जन्म घेयनी जाल्यार तो वास जावन असो वृंदावनांत ताका समेत व्रजवासीस म्हणटाची आनी कोण देवाल भाग्य निमित्त तई देह सोडताची तांकां समेत आमी व्रजवासीस म्हणटाची अशी 3 कॅटेगरींत व्रजवासीस जन येताची ह्या तांणी हांगा जन्म घेवन आसताची हांगा आसताची हांगाच तांणी देह सोडताची सो ह्या 3 कॅटेगरीन समेत तांणी येताची ह्या ट्रीज हांगा वृंदावनांत आसूचे ऑर्डिनरी ट्रीज न्हय कसले म्हळ्यार मस्त मस्त भक्ती केलेले तांणी कोण वृंदावनांत आसला अंतो आसूका हांव देवाले केदनाय दर्शन पळयता आसूं देवाले केदनाय पास्ट टायम्स पळोवन घेवन हांव आसयत म्हणचे कारणाक तांणी रूक जावन आसूका म्हूण घेवन प्रे कोन्न घेवन आसताची आनी तांकां ते योग्य जावन तांणी ट्रीज जावन आसताची सो आनी ऑर्डिनरी सोल्स न्हय आनी पुरा भक्त जावनू आसूचे तांणी म्हूण सांगयत आमी हांगा देवस्थाना वचची देवा पाय पडताची पुरा नमुने देवस्थाना वचची हांगा हे ट्रीज तांणी कितली राधा राणी आनी कृष्णाक कितली इश्ट आसताची म्हळ्यार राधा राणी स्वयं तिगेल हातांत तुला न्हू हांगेल रुखाचे फूल पल्लो अथवा फ्रूट कसं आसल्यार तांणी ते रुखा तुलान काडताची राधा राणी स्वयं तिगेल हातांत तुलान काडताची आनी हांगा खंयची लीले पुरा जाताच की ते राधा राणी आनी कृष्ण एटर्नली इन वृंदावन आसताची ते लीले समेत आनी पळयता आसताची त्या तश जावन तांणी वृंदावनांत आसचेक पळयताची आनी हे ट्रीज तांणी एक नमुने कल्पवृक्ष म्हूण येता आमी तांणी कशी म्हळ्यार तुमी कसं एक स्पिरिच्युअल डिझायर आसल्यार तुमगेल मनांत तांकां मस्त जन डिवोटीज तसल ट्रीज हांकां एस्पेशली ते निधीवन म्हणचे जागेर वचून समेत थंय समेत पाय पडताची आनी
आणि आम्ही पळयताची तुम्ही कोणी वृंदावन वचन असल्यारी ಕೆಲವರು कारी राजा राणीले ನಾವು ಎಂಬಾರ್ಕ್ಡ್ जावन समेत असता आणि ह्या ट्रीजाक आम्ही कसं प्रे करूयेत म्हळ्यार आम्ही केन्ना वृंदावना गेला तेदान कसं प्रे करूयेत म्हळ्यार आमकांय होली नेमाचे एक निष्ठा भक्ती आणि आम्ही समेत वृंदावन वासी जावचे कत्व हे कसं म्हणतात ती धाम वासी जावच तशी धाम निष्ठा कोर्च तशी लायक रीती कृष्ण सेवे कोर्च तशी डिझायर कोण ಏನು आम्ही तांकां मागल्यारी पुरे केजत्ता म्हूण ಏನು सांगताची आणि आमगेले गौड्य परंपरे शूर जावचे माधवेंद्रपुरी निमित्त गौरांग महाप्रभुले गुरु ईश्वरपुरी गुरु माधवेंद्रपुरी आणि माधवेंद्रपुरी तुलन ते मध्व संप्रदाय तुलन गौड्य वैष्णव गौड्य ब्रह्म मध्व गौड्य संप्रदाय शूर जावचे माधवेंद्रपुरी तुलन आणि माधवेंद्रपुरी कल्पवृक्ष रूक जावन आसाची गोलोक वृंदावन अंतू सो ತಂಗೆಲ್ ತಸಲ ಡಿವೋಟಿಚಿ एक रूक जावन असुका जलरी हंग नलकुवेरा आणि मणिग्रीवाक वृंदावन अंतू रूक जावन येवचेक नारद मुनीन शाप दिललस सो अज्जे के फॉर्च्युनेट आणि कोण असचे पुरो शाप जावन त्यांनी वृंदावनांतू रूक जावचेक तांकां योग्य मेळ्ळा आणि तांणी तशीची रूक जावन 1000 वर्ष असताची आणि तनी रूक जलर समेत रुक्का तंक ಕೆಲವು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ असतना जलर हंग तंक तनी नलकुवेरा आणि मणिग्रीव म्हणचे कॉन्शियसनेस नारद मुनी दिवन असता तंक तंगेल चूकी कोळका म्हणून सो तनी ते 1000 इयर्स रबिल ते तंक तंगेल चूकी अर्थ जाता आणि ओके वृंदावन अंत रूक जावचक नारद मुनीन शाप दिले जलर खै कंचकी मुल्लेंत काही की रूक जावन वस म्हणून शाप दिलावे ना कृष्णाले घरांतू अंगणांतूची रूक जावन असं म्हणून शाप दिवन सोडला सो कृष्ण जन्माईल तुलन तागेल सान तुलन तो अंगणान भोवचे त्या कुर्चे तांगेल रुक्का मुळा येवचे पुरातनी पळोवन असता तीची अर्जुना ट्री जातानी सो देवाले 5 टाइम्स पळोवनूची तांकां प्युरिफिकेशन जावन असता सो तशी तांणी देवाले तुलन म्हळ्यार कृष्णा इज ऑल अट्रॅक्टिव्ह सो तांकां कृष्ण समेत अट्रॅक्टिव्ह जावन असता आणि सो आम्ही अर्थ कोण घेवत कसन म्हळ्यार अशी भाग्य दिल्लले अशी कर्स केल्यार समेत तांणी ट्रीज इन वृंदावन जावन मागीर कोटियाड म्हळ्यार कृष्णाले अंगणांतू तांणी रूक जावन घेवन येताचे आणि साधारण रूपने अर्जुना ट्रीजाची जावन स्ट्रॉंगेस्ट ट्रीज म्हणून येतात तशी जावन येवन असताची आणि ह्या पुरा साध्य जालाल कोणाल निमित्त नारद मुनी निमित्त आता नारद मुनीन शाप दिलल कूडले तांकां कॉन्शियस जाता तेदा नलकुवेरा आणि मणिग्रीवाज नारद मुनील पाय पोण घेवन क्षमापण निमदिताची आमके शापातुल्यान मुक्त करी म्हणून तेदाना नारद मुनी आनीके मर्सीफुल तो केन्नाय उद्धार करचेका पळोवचे ताणे तेदाना सांगचेस द्वापर युगांत कृष्ण केदान येता तांगेले अंगणांत तुमी रूप जावन आसताच न्हय तो तुमकां डेलिव्हर करता आनी तुमकां कृष्ण प्रेम समेत दिता आनी डेलिव्हर करताना तुम्ही फेस टू फेस देवाक पळोवचे तुमकां भाग्य आसा म्हूण घेवन समेत तांकां शाप विमोचने कशी जाता म्हणचे विशयी सांगता हांगा देवाक फेस टू फेस पळोवचे केदाना म्हळ्यार आमी साधना भक्ती करता आसतना आमी भाव आणि प्रेम स्टेजारी आमी देवाक फेस टू फेस पळोवचे जावचे साध्य आसा आता मेगेलेद्र देव हांग येवन रबलार समेत इवन कोळलो दोन पुरा हंतु रबलार समेत हांव कोण तू कसले अशी अवतार कोण आयला कसने अशी वेश कोण आयला म्हूण निमगिता कसलेक मेगेल म्हाका आनीके ते साक्षात्कार जाय आनी म्हाका हांव आनीके ते प्रेम स्टेजाक हांव येनी अथवा भाव स्टेजाक हांव येनी सो म्हाका कृष्ण येत्रा रबलार समेत म्हाका रेकग्नाइज समेत करू जायना सो हांगा कितली की भक्त कितली की वर्ष तांगेले कितली की कसन म्हणटात कितली की लाईफ टाइम्स ऑफ बर्थ अंतू तांणी कृष्णा पाव कृष्णा लोक वचका कृष्णाला प्रेम पावका म्हूण घेवन रक्त आसताची हांगा
आम्ही पळयताची कृष्ण केवल नारद मुनी तांगेले एक व्हड भक्तान तांकां आशीर्वाद केलेलो आसा तुमगेल शाप अशी विमोचन जाता म्हणून ते एक पूर्ण करचे मेगेल भक्तान अशी उरलेले ते उरलेले उतराक हांव ते ಪೂರೈಸುಕ ಮುಂಚ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹಂಗ 4 ವಾರ आणि मणिग्रीवाक कसने संबंध कृष्णा लोटो कसने ना आणि तनी कसने मस्त खई असिलेंची कंच लो लेवलर असिलेंची खई आइलेंची तनी तंके कृष्ण प्रज्ञे हडोसुनु तंके कृष्ण प्रेम मेल्च तितले केल्लले नारद मुनीन सो आम्ही हंग दामोदर लीले अंतू त्याची तुमका स्टार्टिंग तुला तुम्ही पळयलेंची कृष्ण कशी तांटी करता असता आणि लोणी ह्या पुरा कोण यशोदामा एक तांटी कोण गेनो मस्त ತೊಂದ್ರೆ दिता असता म्हूण येतो एक लीले हंतू जलरी तिणे आणि हाणे मस्त ह्या करून अच्छे म्हणून चढू म्हणतात तशीच नव तकाच तिणे पाठ शिकोका म्हणून गेनो बांधून घालचस ते बांधिल ते दाना कृष्ण कसं करता ह्या 2 अर्जुना ट्रीज मध्ये ते मोटर तांडून होरनु देवतो ह्या अर्जुना ट्रीज कितले स्ट्रॉंग म्हणून हांव सांगलें नवे सुनामी येवो कसं नाही येवो ते पोटचे साध्य ना तितले स्ट्रॉंग जावन तांणी राबून आसताची जाल्यार कृष्णाले ही इज द स्ट्रॉंगेस्ट ऑफ द स्ट्रॉंग म्हणटाच नवे ही कॅन डू एनीथिंग म्हणून तशी ताण त्या मध्ये वचून ते रूप पडलेले तेदान तांकां डेलिव्हर जाले तांणी भायर आयलेंची तांगेल निज स्वरूपारी तांणी भायर आयलेंची आनी तांणी प्रे करताची कृष्णाक तू म्हळ्यार तांकां आतां कळ नासता कृष्णाची सुप्रीम कंट्रोलर सुप्रीम क्रिएटर सक्कड म्हणून तांणी प्रे करताची आनी तांणी म्हणटाची आमी हांग तुलान मुखारी केदनाय आमगेल ह्या तोंड कसं नस की आमी कसं उलयताच की केदनाय तुगेल लीले विशय उलोव केदनाय तुगेल नाम स्मरण करो हे कान्ना तुलान तुगेल लीले विशय आयकूच तश जावो आनी आमगेल हात पाय पुरा तुगेले सेवे करचे का जावो म्हूण गेनू प्रार्थना करताच तांणी आनी केदनाय आमी तुगेल उडगास काण गेनू मेगेल माइंड केदनाय तुगेल उडगासारी असो म्हूण गेनू तांणी अशी प्रे करताची 4 वेळा आनी मणिग्रीव हंग अशी प्रे केलेल तेदाना कृष्ण सांगता हे तुम्ही आज अशी तुमका कसने हे डेलिव्हर जावचे कारणूची नारद मुनी आणि नारद मुनीले इष्टा प्रकार तुमका कृष्ण प्रेम मेळचे समेत कारणू नारद मुनी म्हूण गेनू सांगता आणि तुम्ही केदाना नारद तुमका तुलान शाप मेळ्ळो तुम्ही कितले भाग्यवंतची आणि नारद मुनीक तुम्ही अशी फेस टू फेस एक भक्ता एक ग्रेट भक्ता तसलेंक तुम्ही फेस टू फेस पळयल्यारी तुमगेल जीवन उद्धार जाल्ले म्हणके म्हूण गेनू कृष्ण सांगता सो आमी हांगा आलोचना करूं आमी केदनाय प्रे करताची तुळसी महाराणीक आमी केदनाय प्रे करताची कसने नामो नमः तुळसी कृष्ण प्रेयसी म्हूण घेवन आनी कसने राधा कृष्ण सेवा पाबो येई अभिलाषी म्हूण पुरा जन भक्त एवरीडे तुळसीक प्रदक्षिण राधा कृष्ण सेवे करचे इष्ट पावताची आमकां आमगेल मनान तू त्याची डिझायर आसुची त्या एक फुलफिल करी म्हणून आमी निंगिता आसताची हांगा मणिग्रीवान 4 वेळा तांणी नारद मुनी तसल डिवोटीक ऑफेंड कोन आसताची जाल्यार नारद मुनी तांकां कशी उद्धार कोन तांकां हे बर्थ ऑफ सायकल ऑफ बर्थ एंड डेथांतुल्यान भायर हाडलें न्हयशी तांकां प्रेम भक्ती मेळटाची एक प्रेम भक्ती कृष्ण प्रेम मेळका जाल्यार एक साधना लेवल कितले कोण वचून आसका म्हळ्यार ते तुम्ही आलोचना करचे पुरो कितली की बर्थ येवन त्या स्टेजाक आमी पावचे साध्य आसा जाल्यार ही हांगा तश जाल्यार हांकां कसं फॉर्च्यून सोल्स आनी म्हणून आमी आलोचना करूं आनी कॉन्टम्पलेट करूं आमी एक नारद मुनी तसले ग्रेट डिवोटीले एक जस्ट एक शाप अथवा एक सान असोसिएशन तुलन तांणी
कशी उद्धार जलींची म्हणजे आम्ही पळयत. चैतन्य चरितामृतान तू सांगताची कसं नाही साधू संग सर्व शास्त्रे काय लवा मात्र साधू संगे सर्व सिद्धी होय म्हणजे म्हळ्यारी जस्ट एक असोसिएशन कृष्ण समज सांगता तुम्ही जस्ट एक फेस टू फेस एक ग्रेट डिवोटी पळेला रे तुमक त्या कितले एक भाग्य म्हळारी ते तुमगेले स्पिरिच्युअली तुम्ही अपलिफ्ट जाताची कितली की जाण कृष्ण प्रज्ञेन तो असनाची अशी एक कसं की एक फॉर्च्युना तुला नु तंक मेळटाची तशीची आमक पुरा जनक एक मर्सी अस ಅಥಂಗ ಮಣಿಗ್ರೀವಕನಿ ನಲಕುವೆರಕ नारद मुनील मर्सी तुलंतनी कृष्ण प्रेम प्राप्ती जाऊचे साध्य झालं तशीच आमकाय मर्सी अस आम्ही समेत हे कृष्ण भक्ती येऊच एक साध्य अस कशी आमका श्रीला प्रभुपादल मर्सी अस तस जाऊन आम्ही आजी अशी मेळचे साध्य झालं आणि अशी ह्या भागवतम कथा वेरी डिस्कस समेत करचक साध्य जात अस सो आम्ही केदना येते केदान असल मर्सी मेळटा तेदान केदना युटिलाइज कोरका आणि केदान साधू संग मेळट की ते करेक्ट युटिलाइज कोन घेवक आणि प्रॉपर कॉन्शियसनेस सारी युटिलाइज केल्यारी आमगेले स्पिरिच्युअल ग्रोथ समेत तशी जाता आणि हंग कृष्ण इज तो कोणाक मर्सी दाखोयतो कोणाक जाल्यार खई तुलन कसले नत्तिलेक अफेंड केलेलेक समेत कृष्ण प्रेम दिव्यत कसने जले कोरियत जलर हंग एक ग्रेट डिवोटी नारद मुनी तसलेन एक उत्तर हंक उद्धार कोर कामण मना लेक्लारी आणि तशीच आशीर्वाद केलारी कृष्ण ते पूरैसुचेक हंग केदना येता सो आमगेल प्रयत्न तुला आम्ही भक्ती कोरचे पूर्व जलारी एक डिवोटीले अशी एक भक्ताले ग्रेट डिवोटी तसल भक्ताले आमका आशीर्वाद म्हणलारी आम्ही वग्गी नमगे स्पिरिच्युअल ग्रोथ जावचेक साध्य अस आणि कसन म्हळारी अशी नलकुवेरा आणि मणिग्रीवा तंक डेलिव्हर नैशी बर्थ ऑफ सायकल ऑफ बर्थ अंड येते तुला डेलिव्हरी नैशी कृष्ण प्रेम मेळला तंक तशीची मक्काई कृष्ण प्रेम दी आणि मग कसने नक्क कंचे मोक्ष नक्क मक विंगड कंचे मोक्ष विंगड कंचे टाइप ऑफ लिबरेशन मक्क नक्क दामोदर मक अशीची कृष्ण प्रेम दी मोणगेनु सत्यव्रत मुनी हंग दामोदर तंक ह्या वर्षांतू प्रे करतास हांव हंग कैद करता आम्ही समेत सत्यव्रत मुनील म्हणके प्रे करूया आमक समेत कृष्ण प्रेम दी मोणगे दामोदर लगी आणि आज तुलन भीष्म पंचक्षुर जाता भीष्म देवाल समेत आशीर्वाद घेऊयात ह्या कृष्ण प्रेम मेळच तशी आमका दी अनुग्रह करी मोणगे आणि आम्ही समेत केदान डिझायर करताच की आमक योग्यत ना म्हळ्यार एटलीस्ट मक योग्यत ना जलरीची डिझायर करचे कसं नसं आम्ही कसे के डिझायर करतात त्यांतू स्पिरिच्युअल डिझायर करचंद कसने ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ आम्ही स्पिरिच्युअल डिझायर कोण आमगेल कितलं सिन्सियर एफर्ट जावचे साध्यस की आम्ही केलरी आमकाय नारद मुनील तसल कोणी एक ग्रेट डिवोटीला आश्रय निमित्त आम्ही समेत आमगेले डेस्टिनेशन पावच तशी जावची साध्य असं आम्ही भागवत गीतांतू पळयताची प्रभुपाद सांगता ते स्पॅरो ते ताजे मोठे मेळ्ळी म्हणून ते फुल ते ओशनाक म्हणता हांव तू मोठे दिनी जाल्यार तुगेलो उद्दा पुरा काडटा म्हणून ते सांज पेरो एक तोट उद्दा काडचे पळयता आसता ते ओशन कितले उद्दा आसचे पुरो जाल्यार ते डिटरमाइंड जावन आशिल्ले आणि ताजे डिझायर स्ट्रॉंग आशिल्ले मेगेल एक्स म्हाका मेळका तीची म्हणून सो तशीची आम्ही समय डिझायर केल्यारी स्ट्रॉंग डिझायर केल्यारी हंग ते स्पॅरोक तुम्ही लेक्चे ते ओशन हे करू साध्यस्वे पुरा उद्दा काणगेन काढू साध्यस्वे ना जलारी गरुडा तसले डिवोटीन येऊन गेन केल्यारी साध्यस ते स्पॅरोक समेत ताजी एक्स मेळल म्हणके आम्ही समेत आमगेल डिझायर स्ट्रॉंग कोन गेन आणि 1 पॉइंट डिटर्मिनेशन आमका कृष्ण प्रेमाचे जाव का विंगड आणि कसने नाही म्हूण आम्ही प्रार्थना केल्यारी आमका समेत तसले ग्रेट डिवोटी जाला अनुग्रह अंतू काय कृष्ण प्रेम मेळचेक साध्य अस म्हणून सांगून हांव हांगा कैद करता थँक्यू व्हेरी मच हरे कृष्ण